संतोषाच्या उमाळ्याने भर काळजा आमची तुझे दैव भार तुका हसून तुका वरून गायताव एका स्थाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका स्वामिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागोरा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. मार्चाची 19 तारीख 19th of March पुवी सभेक वर्त्या दबाज्याचो दीस परबेचो दीस भगवंत जुजेचो दीस. क्रिस्मसाच्या काळार मागणे उपास दान धर्म दंडवण्या तसल्यो भक्ती करण्यो आमी करताना सांजुजेची परब एक दाबाज्याची परब जावन आमी आचरण करता. सांजुजे जेजूचो पस्को बापय सांजुजे आख्खे पवित्र सभेचो पात्रोन आमच्या मंगळूर देशाचो पात्रोन जावन आसा आनी सबार फिरगजाचो पात्रोन जावन आसा. सांजुजे जेजूक अपयांतलें मरणाच्या पासांतलें राखून व्हेल्लो राखणदार देखून पवित्र सभाई अपयांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें राखून व्हरच्याक सांजुजेच्या तबेन दिल्या. देखून आज सांजुजेची परब दबाज्यान आमी आचरण करतना सांजुजेची मजत आमी मागया. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. कोरोना पिडे वरवीं इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक ही दबाजी परब संभ्रमूंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावार्थ्यां खातीर भक्तीं खातीर ही मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. भक्तीन ही मिसाचें बलिदानान भेटोवं वांटेली जावंक खऱ्या काळजां नितळ मनान ही मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां आपोवणें दिता. सांगाता मेळया मिसाचें बलिदान भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो भुरग्यांनो. सांजुजे एक नितीवंत मनीस जेजूचो पस्को बापय सुताराचें काम करून मोरयेक आनी जेजूक सांगात दिल्लो आदार दिल्लो भगवंत कुटुंबाचो वडील जावन आसा. ताचे आदर्श देख घेवन आमी सांजुजे बरी नितीवंत जावच्याक मोगाचे जबाबदारेचे मनीस जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे वर्स पापा साहेबान सांजुजेच्या मानाक समर्पिल्लें आसा. सांजुजेचें वर्स सावन परगटलेलें आसा. हे संदर्भार सांजुजेची विशेष मजत आख्या पवित्र सभेचेर आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागया. भगवंत कुटुंबाचो वडील तो शरोधी तो आमच्या कुटुंबांत ताची मौल्या तिरुता करून आमची कुटुंबां भगवंत घरच्या दिशेन वावरूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवती बरी वांट घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया.
आमी केल्ल्या पदकाची दुखधर्न सांगात आमी म्हणया हांव पदकी सर्पद्वेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदां संवकार मरी आनी सगळ्या भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राय सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजाक बसला आमचे मागणे मानून घे तिचा पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या घर सांगातीर ते सांग खातीर आमी मागे सर्व पदवेदार आमच्या भोवमोगाळ देवा आमच्या सुडोंदरा जेजूच्या आनी ताच्या माये मरयेची मोगान आनी विस्वाशीपणा जतनाय करूंक तुवें बागे वचूचे विसलोय तेच परेन जेजूचे गुडार्थ कुडीसो सांबाळ करून तुवें ताका नेमलोय ताच्या आदारान सुडोंदराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वसो आनी स्मेस मनशां ताची सोडवण फावो जाव हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसा त्या वेली एके राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक हायले ओस आनी म्हज्या सेवाका दाविदाक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशयो घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उपण जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन तीर सांबाळतलो हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तुजे घराणे आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजे सिंहासन ससनाक तकतले देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. ताचे राजभर
ससनाक बाळतेले ताचे राजवट ससनाक बाळतेले तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गीतां गायनांनी वाकंतलो तुझे विश्वासपण संततेचे संतते परगडतलो कित्याक दृढ मोग सस्ता बाळता तसो तुवें थीर केला तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गात तुवें घालून दवरल्या ताचे राजवट ससनाक बाळतेले हांवें विसरून काडल्या सवें हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सपूत दिला तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो सदां सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो ताचे राजवट ससनाक बाळतेले ताचे राजवट ससनाक बाळतेले सा पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो संवसार ताजे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताजे संततेक भास दिली पूण देवान ताका बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय बगर बावडता उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवनपणाक लागून देखूनच बावडताचेर होंदो नासलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेताल्यांक मात्र न्हय बगर अब्राहमा बरी बावडता आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडशी ती बसवणी केल्या कित्याक अब्राहमस आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकेंस बरयलेलें आसा हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जाणांक असो तो बाप जावंक पावलो ह्या पसत ताजो बावडतस ताजें नितीवानपण कसो लेगून आयलो देवाचें उतार हें देवाचे उडपकार हालेलुया 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 तुझ्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वाकणणी करीत आसा हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जाकोब जुजे सोबापय जुजेची पत्नी मरी आनी मरयेंतान जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त क्रिस्तचे जनन हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलीं ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पूत जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक अपकीर्त अडोंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दवेजाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भेसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती पुता प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो जुजे न्हिदंतलो उठतस
सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायलेले प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, जुजे विशांत सडावत आमकां कळीत आसा. पूण जुजे विशांत सडावत आमकां कळीत आसल्यार जुजे विशांत सडीत आमकां कळीत ना, कांय इल्लेशें कळीत आसचें. जुजे जेजूचो पस्को बापाय म्हण आमकां कळीत आसा. जुजे भगवन कुटुंबाचो वडील म्हूण आमकां कळीत आसा. सोडल्यार जुजे विशांत सडीत कांय आमकां खबर ना. जुजेचीं 2 फेस्तां येतात वर्साक. एक मेयाची 1 तारीख आनी मेयाचे 1 तारखेंत जुजे कामेल्याचो दीस जावन आमी आचरण करता. जोसेफ द वर्कर म्हणून हें फेस्त आचरण करतना सर्व कामेल्यांचो दीस म्हणून आमी आचरण करता. जुजेक सुताराचें काम करन कुटुंबाक पोसतालो आनी त्या पसूत हें फेस्त आमी आचरण करता. मार्चाच्या 19 तारखेक येवचें फेस्त जुजेचें फेस्त. सांजुजेच्या दबाजीक परबेचो दीस जावन आमी आचरण करता. आनी हें फेस्त सडावत रितीन वर्त दाबाज्यान आमी हें आचरण करिना. कित्याक म्हळ्यार हें करेस्मांत येता. थोडे पटी शुक्रारा येता, हे पटी शुक्रारा आयलां, शुक्रारा येता. देखून करेस्माचो उपास दंडवणी आमकां हें दबाजीक रितीन फेस्त आचरण करूंक थोडे पटी अडखळ हाडटा. देखून आमी हें फेस्त व्हड रितीन आचरण करिना. पूण हें फेस्त भोव गद्दळ्याचें फेस्त. दबाजीक परबेचो दीस आयचो, दाबाजो. देखून आयच्या दिसा पवित्र सभा कसलेच करेस्माची दंडवणी आसा करिना. आयच्या दिसा फकत दाबाजो, व्हड दाबाजो आमी आचरण करचो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार सांजुजे ह्यो वर्तो सांत, संतां पैकी श्रेश्ठ सांत. आमकां व्हडल्या व्हडल्या संतांचीं नांवां कळीत आसात. सान लॉरेस, सान आंतोनो, सान जूद ताद्देव आनी असले व्हडले व्हडले सांत अजपांचे सांत म्हणटा. पूण तांच्याकी वर्तो अजपवंत सांत सांजुजे जावन आसा. पूण ह्या सांजुजे विशांत चड अडंबर ना. सांजुजे विशांत चड वडवीकाय ना. सांजुजे विशांत चड कांयच गाजयलेलें ना. पूण सांजुजे वर्तो सांत, व्हड सांत, संतां पैकी श्रेश्ठ अजपाचो सांत. पूण तो वडवीकाय केदाळे आशिल्लो ना. तो केदाळे कलतेपणांत, तो सादेपणांत जियेल्लो आनी आजुनी सांतांच्या त्या मेळ्ळींत सादेपणांत तो आसा. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, पवित्र सभा सांजुजेचो वर्त्या रितीन तो मान करता. कित्याक म्हळ्यार हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळार ओंकार मुरयेचें आनी तशें सांजुजेचें नांव काडून तांच्या मानाक, तांच्या नांवाक आमी मान बागयता, तांची मजत मागता. सांजुजे कित्याक श्रेश्ठ? कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेन तो श्रेश्ठ. कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र सभेचो पात्रोन जावन आसा. आख्ख्या पवित्र सभेचो पात्रोन सांजुजे. आमच्या मंगळूर देशाचो पात्रोन सांजुजे. आमच्या मंगळूर देश साबार इस्कलां आसात, साबार इगोर्ज्यो सांजुजेच्या मानाक समर्पिल्ल्यो आसात. सांजुजेच्या मानाक देखून आमच्या देशीन जावं, आमच्या थोड्या फिरगजांनी जावं, आमच्या देशीन जावं आनी आमच्या आख्ख्या पवित्र सभेंत सांजुजेक वर्तो आनी उंचलो स्थान मान आसा. देखून मिसाच्या वेळार ताचें नांव आमी काडटा, ताका मान बागयता, ताची मजत मागता. पवित्र पुस्तकांत सांजुजे विशांत चड उल्लेख ना. सांजुजे विशांत चड आमी आयकना. मातेवाच्या
मार्काच्या लुकाच्या वांजेलांत आमी ताचे विशयांत कांय तरी इल्लेशें आयकता प्रती रितीन लुकाच्या आनी मातेवाच्या वांजेलांत कांय तरी आमी सांजुजे विशयांत आयकता सांजुजे आयच्या सुवातेंत आयकल्ल्या प्रमाणे सांजुजे एक नितीवंत मनीस नितीवंत तो कित्याक नितीवंत की म्हळ्यार तो देवाच्या उपादेशकाल देवाच्या कुशेकाल देवाच्या उतराकाल जिवन असो मनीस कोणाकी अनीत करचो न्ही कोणाकी अन्याय करचो न्ही कोणाकी वायट करचो न्ही कोणाक अन्याय जाल्ले पळोवन उगत बसचोय न्ही कोणाक वायट जाल्ले पळोवन उगत बसचो न्ही तांच्या हक्कां खातीर झुजचो तांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरचो एक नितीवंत मनीस सांजुजे जावन आसलो व्याप्त ताची आचार्यांची कार्पेंटराचें काम सुताराचें काम कदेलां करचीं बांक करचे मोणयो करच्यो स्टुलां करचीं अशें काम करना हेरांच्या जिवितांत तो आदार दितालो कुटुंबाक सांबाळतालो पोसतालो आनी तो एक सादो मनीस व्हडपणाक तो आशिल्लो ना कालतेपणान ताचें जिवीत तो सारुलो मुरयेक आनी जुजेक ताणें म्हणलें मुरयेक आनी जेजूक ताणें म्हणलें तुमी वाडत वाडत वचो जाय तुमचें नांव वृद्धी जाय आपणाच्या नांवा खातीर आपणाच्या महिमे खातीर केदीस आशिल्लो न्ही तो ह्या जुजेच्या हातांत देवान मुरयेक आनी जेजूक दिल्ली कित्याक तवळच्या इस्रायलांत तवळच्या नजरेतांत जुजे तितलो नितीवंत मनीस कोणूच नातलो देखून देव मनीस जावचें देवाचो पूत बाळ जावन ह्या संवसारांत अनंत कशें येता आसतना ह्या जुजेच्या हातांत दिल्यार तो भद्र उरता तो शाबीत उरता म्हणली पातयेणी देवाची जावन आसली आनी ह्या पातयेक एक सरी जाल्लें जिवीत सांजुजेचें जावं पावलें मुरयेकी जुजेन मुरयेकी देवान जुजेच्या हातीन दिली दुसऱ्याच्या हातीन दिल्यार मुरयेचो मान काडतो कोण ना मुरयेक अवमान जातें कोण ना मुरयेक फातरान जिवीश मारचें घडीत येतें कोण ना पूण देवान जुजेक विसलें तो नितीवंत कोणाक अनीत अन्याय करचो न्ही तो देखून ताणें जुजेच्या तब्येंत मुरयेक दिली हेचे सुवातेन आमी आयकल्ले प्रमाणे जुजेक मुरये लागीं करार जाल्लें नजरेन ताची भोव आपुरब्याची चली सुबीत सुंदर चली ह्या जुजे लागीं काजर जावंक ओप्पिगे दिल्ली ती दोगांय लग्ना करारांत एकवटलेलीं व्हंकल आनी न्हवरो जावंक अत्रेकतालीं हे संदर्भार पळया तो मुरयेचो मस्त मोग करतालो मुरयेक मानान लेखतालो गौरव दितालो तो हे संदर्भार थोड्या दिसांनीच काजर जावंक आशिल्लें पतीन कर्ण घेवन हाडूंक आशिल्लें हे संदर्भार मरी गर्भेस्त जाल्ली खबर ताका लाभता तो इल्लोसो कंतिश्ट जाता बेजाराय जाता आनी तो कोणाकय परगट रितीन तो सांगिना तो गुप्ती ताच्या विशयान नियाळ तो आसता तो थोड्या कडेन कांय सांगया म्हळ्यार ताका जर तरी खबर भायर पडली जाल्यार मुरयेक अपकीर्त जायत मुरयेक फातरावन जिवीशे मारतीत मुरयेचो जीव रिस्केर पडत म्हणल्यार त्या दृश्टेन तो कोणाकडेन सांगिना हें दूख आपल्या काळजान दवरन तो रुदान करून आसतना देवदूत ताका दिश्टी पडटा आनी जुजे लागीं उलयता आनी म्हणटा मुरये गर्भेस संभवल्या ती खंयच्याच दादल्या वरवीं न्ही खंयच्याच मनशाच्या संबंदा वरवीं न्ही बगर देवा वरवीं पवित्रात्म्या वरवीं देवाच्या संबंदांत देवाच्या आत्म्याच्या संबंदांत ती गर्भेस्त जाल्या आनी तिका पुता प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिसय कित्याक तो देवाचो पूत परमोन्नत देवाचो पूत तो सगळ्या मनशा कुडाक पातकाच्या बांदपासांतल्यान सोडयतलो तसलो तो देखून तुवें मुरयेचेर दुबाव चिंतूंक नजो मुरी आपट पवित्र जावन आसा म्हणलें सत देवदूत ताका सांगतना स्वप्नांत सांगतना तो तें मानून घेता संतोशान मानून घेता आनी वेता मुरये लागीं लग्न जाता मुरयेक आपली पतीन तो कर्ण घेता आनी त्या भुरग्याचो पस्को बापूय जाता
म्हणजे मग अशा भावानो भयणीनो ती गर्भेस्त जावन बरोवन येता आसतना पळया ताचे ते कश्टांचे दीस तो थंयसर बेतलेमाक वता नांव दाखल करच्याक ताची पतीन मरी तिणी नांव दाखल करूंक आशिल्लें कित्याक जुजे तो दाविदाच्या कुळयेचो जाकोबाच्या संततीचो बेतलेम ताचें शहर देखून तो थंयसर वता जुदा प्रांत्याक तो वता आनी थंयसर बेतलेमान ताचें नांव दखल करूंक आसच्या संदर्भार ताची पतीन जावन आशिल्ली मरी ताचे संगात वता भरलेली गर्भेस्तीन थंयसर बेतलेमा पावलेल्या वेळार तिका येणो येतात ती पावतना वेळ जावन आशिल्लो सगळीं छत्रां घरां पुरा बंद फुल्ल जाल्लीं तांकां खंयसरी रुमां मेळोवनात छत्रां मेळोवनात खंयसरी स्वात मेळोवंक ना असले संदीक परिस्थितींत पळया सांजूचे मुरयेक सांडून घालिना मुरये सांगाता रावता म्हणटा हांव आसा भिये नाका मेळ्ळलो गर्दनाचो गोठो गोरवांचो गोठो जावंक पुरो आमी ताचे भितर येवसया आनी तुजो बांदते थंयसर जातलो आनी थंयसर तो वता मुरयेक थंयसर तो प्रसूतपणाची ती रीत थंयसर जाता मोरी एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिता आनी जुजे तिच्या संगात आसता तिच्या संगात सदांच आसता आनी जुजे तिच्या संगात आसतना मुरये कसलीच भेना कसलीच भिरांना कसलीच काळजी दिना कित्याक म्हजो मोग करतलो म्हजो मान राखतलो आनी म्हजे खातीर जीव दितलो म्हजो पती आसा म्हणलें एक धैर्य एक बुसवाण एक समाधान एक संतोष एक तप्ती मुरये थंय आसली देखून ती गोरवांचो गोठो जावं कणशें जावं थंयसर ती प्रसूत जावंक फुडें सरता आनी जेजू प्रसूत जाल्या उपरांत ती जेजू जल्मल्या उपरांत हेरोद राई रागिश्ट जाता म्हजे बराबर एक राय जल्मल्या म्हणल्यार त्या खबरेंत तो सगळो घुसपडटा आनी चरक्या भुरग्यांक 2 वर्सांच्या चरक्या भुरग्यांक जिवीशी मारूंक तो फर्माण दिता 2 वर्सांच्या चरक्या भुरग्यांक जिवीशी मारूंक फर्माण दिता आसतना मरी सगळी खालूबलू जाता जुजे कंतिश्ट जाता आनी उपावन आसतना या बाळंतेन मुरयेक तो गाडवाच्या पाठीर बसयता तिच्या हातांत धाकटुलें कूस बाळोक तिच्या हातांत जेजूक थंयसर दिता आनी गाडवाच्या पाठीर मुरयेक आनी बाळका जेजूक तो घेवन तो आपूण पांय वाटेन चलोवन इजिप्ताक वता पळया ह्या बाळकाचो आनी मुरयेचो जीव उरोवच्या खातीर आपणाची पांयाची कात मार्गाक वाटेक जरोवन तो पांयाची वाट चलना तो इजिप्ताक आपल्या पत्नीक आनी भुरग्याक घेवन वता हेरोदराच्या तलवारीच्या घासांतले तो राखता आनी थंयसर हेरोद मेल्या उपरांत आपल्या माय गांवाक नजरेताक तो फाटीं येता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया संपूर्ण ताचें जिवीत मुरये खातीर आनी पुता खातीर संपूर्ण ताचें जिवीत पत्नी खातीर आनी पुता खातीर पस्क्या पुता तसोच पत्नी तो पस्को जाल्यार ताणें चुरी मोग उणो केल्लो ना पत्नीचोय मोग उणो करूं ना आनी पस्क्या पुताचोय मोग ताणें उणो करूं ना एक बापूय कसो तांकां तो आदार जालो कश्ट ताणें काडले घाम ताणें पिळ्ळो आनी सुदाराचें काम कर दरबस्त जेवण खाण तांकां दिलें तांच्यो सगळ्यो गरजो ताणें तिरशिल्ल्यो आपाई तलवार येताना तांकां तो सुरक्षीत रितीन सांबाळूंक शकलो दुस्मानाच्या खोटेपणाच्या आनी सगळ्या वायटाच्या हातांतले नीव रावंक तो शकलो एक जबाबदारीचो बापूय एक मोगाळ पती आनी एक कुटुंबाचो धैर्यादीक वडील जावन कुटुंबाचें संरक्षण करचो तजलो एक म्हत्वाचो व्यक्ती जावन पर जडलो देखून पवित्र सभेक देवान तिच्या हाती समर्पिल्या देवसाराच्या वायटांतोन गोटेपणांतोन आनी तिच्या पासांतलें आनी विशेश करून असताच्या त्या वाटेंतलें निवारच्या खातीर ही सगळी पवित्र सभा सांजुजेच्या हाती समर्पिली आनी आज सांजुजे ह्या पवित्र सभेचें रक्षण करून आसा संरक्षण करून आसा मरेकार वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले ही पवित्र सभेक तो राखून आसा सांबाळून आसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संदर्भार आज ही परब आचरण करतना सांजूज येताना आमी कितें घेवयेत हर एका कुटुंबाच्या व्यक्तीन सांजूजेची देख घेवंक आसा कित्याक ताका जबाबदारी आसा जबाबदारी एक पती जावन
पुतीची जबाबदारी कशी, एक बापूय जावन बापायची जबाबदारी कशी कशी एणे तेणें भोंवचें, वेळ पाड करचो, काम करनासतना रावचें न्ही, वा पुतीन सोमोग करनासतना रावचें न्ही, पुताचें भुरग्यांचें संरक्षण करनासतना रावचें न्ही, पूण सगळें करचें तसलो एक आदर्श व्यक्तित्व आनी ताचे आदर्श घेवन आमी ताचे बरी जायचे म्हणून आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजुजेच्या पावलांनी आमी चलया, सांजुजेचे आदर्श आमी घेवया. सांजुजे तो नांवा खातीर, तो महिमे खातीर, तो ओडपणा खातीर आशिल्लो न्ही, तो सादो जाल्लो. इरण्यानी सुद्दें ताच्या हातीर मोगाचें ताचो वावर, सेवेचें ताचें जिवीत, समर्पणाचें ताचें सगळें जिवीत आनी ह्या वरवीं सगळें कुटुंब भाग्यवंत करूंक शकता. तसलें जिवीत आमचें जावन आमची कुटुंबां भाग्यवंत करून सांजुजे बरी आमी नितीवन जावंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिग देवत्या सुलम सभावार तुसारया सगळीं संगता म्हणया. सतमंता देवाक सर्वद्वेदारा बापा सर्गान विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या अस्मिताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, 5 बिलगांतून एक कसो असले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्वद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला, थंय दोन जिवांनी मेल्ल्यान ती मुर्सी करतलो. सत्वंता पवित्र आत्म्या कदोली पुय सभे भक्तां एकतार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सासनाचें जिवीत. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, एक घडी बोर दोळे तांपया. सर्व आमची गरजो, आमची आशा, आमचे अत्रेग सगळीच्या बापाच्या पांयां तळ आमी दवरया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी सांजुजेची देख घेवन ताच्या आदर्शकाल पवित्र सभेच्या सर्व वावरत्यांचें जिवीत संरक्षीत करूंक जायची कृपे दिनी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या हरएका संध्यांनी सांजुजेची देख घेवन जबाबदारेचें, नितीवंतपणाचें, मोगाचें आनी सेवेचें जिविता मुखांतर कुटुंबां भाग्यवंत करीशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच धार्मीक मुखेल्यांनी तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांनी भारत तशेंच सर्व राष्ट्रांच्या सरकारांनी सांजुजेची देख घेवन आपल्या ताब्यान दिल्ल्या सर्व लोकांची जतनायेन सांबाळ करूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हर एका भुरग्यांनी तशेंच वडिलांनी युवजनांनी सांजुजेच्या आदर्श मौल्यांनी वाडोवन आमी सर्वांनी नितीवंतपणान चलोवंक तुजी कृपा आमकां लाभशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात सर्व वावरत्यांक सांजुजेच्या मौल्यांनी बर, ताच्या आदर्श शेगुणांनी वाडय. तांणी आपल्या कलत्या साद्या बळ्या जिविता मुखांतर नितीवंतपण जोडूंक तुजी कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोरदोळे तांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्गीच्या भूमुगाळ बापा तुजे मुखार उसवारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा. सांजुजेच्या आदर्श देखे मारिफात आमी तुज्या पुताच्या मोगाचे शिस जावंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष भरितायच्या भरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता भरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा. स्वीकार तूं करिये बापा. मुंडो गोवासो वायंदा कासो फळ वांपीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल जाता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदान
देव पमानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्यात ते बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसवेच्या आदवा सविस्पर मानून घेऊ जेजूच्यानी आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरयेक जल्मलो त्या तुझ्या पुताची भगवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली आनी मनान तसो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका भेटोवन दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणा जावं म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनूय तिसवांनी आमच्या फायद्याचो भगवंत जुजेच्या परबेच्या दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणता तुजी कीर्ती परगडता ह्या नितीवन मनशाक तुवें अवकारी देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी साण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस चल्ल्या तुज्या क्लेस पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विसलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वे तोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भार भक्तीन आमी आमचें जिवीत आमचें कुटुंब समे जेजूक समर्पिया बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांचो संवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षाणे मेळच्यात तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां आनी तुजी स्थगतीतून तोरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरी देवाच्या माये संगती तिचो पती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूतांनी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबरी सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आजना मोठीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे भूभक्तीपणी मागता आसतना आमी सांजुजे बरी नितीवंत जावच्याक देवा स्वादारान कृपा आमी सुमयान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर जोड घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे वरोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्याला वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचे तांणी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सुगुत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळे मिदी बिगल्या पण ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. मसमेस्तांच्या मोगान बरोबर जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सांजुजे असो पस्को पूत जावन सांजुजेक आपल्या कुटुंबान वर्तो केल्ली, बगेवंत केल्ली, नितीवंत केल्ली. आमी सांजुजे बरी बगेवंत जावंक नितीवंत जावंक आपोवणें दिता ती शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे वितराचे भाग म्हाका फावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भावना भयणीनो क्रिस प्रसाद असो वेळ वो सुमेजूचे मास आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना तरी आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे खाण तू, आत्म्याचे पोषण तू. आत्मो आमचो भरतय दैवी जिवन. तुझे खाण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ कणवड्या बापा बगेवून जुजेच्या परबेच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटायलां आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बगेवून जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
मोगळ भावानो भयणीनो भक्तीपणान गलत्या काळजांनी मनान हे मिसाच्या बलिदानान वाटेली जावन मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरी करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. आदल्या मार्चाच्या 18 तारखेर सरकारान भारत सरकारान सगळीं देवळां पडल्यो आनी गरज्यो बंद करूंक आदेश दिल्लो. आनी ह्या उपरांत मार्चाच्या 19 तारखेर सांजुजेच्या मानाची दबाची परब आचरण करूंक आसली पूण आमकां आचरण करूंक जावंक ना. लॉकडावन आसलें इगर्ज्यो बंद आसले वरवीं मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जावं ना. तवळू दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाच्यांनी म्हाका फोन केल्लें फादर आज सांजुजी परब मिसाचें बलिदान भेटयतात की ऑनलायन मीस करया गे म्हणून. आनी पयलें मीस त्या दिसा आमी भेटयलेलें. आज वर्स जालें आनी 80 वर्सांय हे सांजुजेच्या फेस्ताचें मीस ऑनलायनी मुखांतर भेटोवंक आमी खोशी व्हरता. फाटल्या एका वर्सांत हांव सर्वेस्परा देवान आमकां मारेकार पिड्यांतलें विघ्नांतल्या अवघडांतल्यान राखून व्हेलां सांबाळलां. सांजुजेच्या मजतीन आमकां सर आपायांतलें राखलां. कशें जेजूक आनी मरयेक आपायांतलें राखलें त्याच मापान ताणें आमकां राखून व्हेलां. ह्या पासून धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना तुमकांय हांव शाबासकी पाठयतां. आनी देव बरें करूं म्हणटा ते रितीन भाव मॅक्सीक वा पुर्ब्याचें संगीत दिवन येमिजाक सांगा दिल्ल्याक देव बरें करूं भाव भयण विल्माक अपुर्ब्याचें वासप वाचून देवाचें उतर प्रगट केल्ल्याक तशेंच भाव जॉयसनाक सगळी मिसाची मांडावळ तो करता देवाचें उतर प्रगट करता ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी फाटल्या 1 वर्सांत हो निरंतर म्हणलें बरी हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमच्या घरांनी पळयसय देवाचो संबंद रुता करीसय देवाचें आशिर्वादां जोडून घेसय म्हणल्यार त्या मनोभावान उर्तीस दिता. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फेर्नांडीस अविनाश फेर्नांडीस अनुपम फेर्नांडीस आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. मगाच्या भावानो भयणीनो आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. इस्कला बाबतीं हांवें तुमकां कुमक करूंक उलो दिल्लो थोड्यांनी स्पंदन करूंक कुमक केल्यार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां वर्त्या मापान आदार दिवंक कुमक करूंक उलो दिता. क्रिस्माच्या काळार फुलाची पाकळी उरयलेले ह्या बाबतींत दिवंक हांव तुमकां उलो दिताना आमी तुमचे खातीर दास मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. एकावंट बार हांगासर डिस्प्ले जाता ताचेर तुमी धाडचें तुमकां आमी खंडीत आभार जावन आसा. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटाना आतां निमाण्या आशिर्वादाक आमी आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार ये भाग्यवंत जुसे देव मायेच्या पती सर्गीच्या तुलो फुला पदवेदार शारदी जुजे बापा पाव तूं म्हाका 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 मोगाळ पुता सोवें अवघार मोरे आशिर्वाद दिवं आमकां. बेगीन कुत्साचे करवेन येवंक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.